माय मगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळय आयच्यो हेडलायन्स. हळदोना नायका वाड्यार रस्त्याची जाल्यार चाळण पुराय रस्तो खणला उदरगतीच्या कामांक. येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटात त्रास, लोकांच्या जिवांचे जाल्यात हाल. जुवारी फ्लायओव्हराचेर टॅक्सी आनी खासगी गाडये जालो भिरांकूळ अपघात. गाडयेचे जाले लुकसाण, पूण गाडयेतले साल्वार. अडणे दोंगर कापणी जाल्ल्याची घडणूक. केपे मतदारसंघात खपोवन घेवचे ना कसलोच नाश. मुख्यमंत्र्यांकडेन करतले उलोवप, सांगले आमदार आल्टन डिकोस्तान. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हळदोना नायका वाड्यार रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्तो उदरगतीच्या कामा खातीर खणून दवरिल्ल्यान येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटा. ह्या रस्त्याक लागून थळाव्यांनी हात दोके मोडून घेतला खंय. आता चुकून ह्या व्हड फोंडकुलांनी भुरग्यांची बस भरतली जाल्यार ताका जापसाल दारकून फुर्योज जाल्ले थळावे विचारतात. पळयात जिवाक धोको निर्माण करून येरादारीत आडमेळी हाडपी हळदोनच्या रस्त्याची फोंडकुलां दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. आमच्या दारांसून 4 बसी वता स्कूल व्हॅन्स. तितून खूब भुरगीं आसा. समज बाय चान्स मोठे हांगा सारखे गुणके पडल्या, तो 2 years जाली जावं भुरगीं एका अर्दान पडली जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? कोण घेता तेंचें कितें हें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता काय फाल्यां भुरग्यांक कितें जालें काय मागीर रडपाक येतलें? ऑलरेडी 2 महिने हांवें रडोन घरान काडला, कोणाक काय पडलेलें ना. सध्या आमी आसा हळदोणा मतदारसंघातल्या नायका वाड्याचेर. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासरलो रस्तो जो आसा बरोच पिड्ड्यार आसा आणि हांगासरल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान चडशीं ल्हान भुरगीं, तांचे पेरेंट्स तशेंच बाकीचे लोक हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता आणि हांगासरल्या थळाव्यांक खूपच त्रास सोंसचे पडटा. ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. बिकॉज हांगासरले रस्ते जे आसा अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खंय तरी खणून दवरिल्ले, पूण अजून मेरेन ह्या रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग न जाल्ल्या कारणान तांकां खूपच त्रास सोंसचे पडटा. आणि मेन म्हणजे जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जेन्ना खणले तेन्ना मेन जी ट्रॅडिशनल वॉटरवेज आसा तीय हांगा बंद जाल्ल्या कारणान हांगा पावसान उदक भरता. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे रस्ते आसा रिपेर करपाची गरज आसा. तशेंच आतां चवथूय लागीं पावल्या आणि हांगासरल्यान खुबशे लोक येरादारी करतात. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हे जे पिड्ड्यार रस्ते आसा हे बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. सो हे आता तुम्ही पयले आसतलें हें कितें जालां तें हांगासर सगळें. हें आतां येवपाक आतां स्कॉलाचे हांगासर स्कॉलाक भुरगीं वयतलीं आसात, तांकां वचपाक येवपाक त्रास जातात. हांगा येवपाक वचपाक त्रास जातात. हे तरी मात तरी आमचे जे कोण ते आमचे कोण वॉर्ड मेंबर आहा ताणें मात तरी लक्ष दिता. ते हेवटेनसून येता वयता जाल्यार ते मात पर्यंत लक्ष घालून पळयनात तेतून. आनी दुसरो म्हणल्यार आमचो सरपंचूय वयता हे सायडीक. नांव नाका म्हाका, सरपंचूय वयता. तोय पळयता हांगासर कितें घडटा आनी कितें ना तें. हें डेंजरस. फाल्यां सकाळी भुरग्यांक कितें जालें तें फ्युचर आमचें कितें करपाचें. आतां हो पळय ऑक्झिलियम स्कॉलान वचपाचो रोड येदी खणकुलां पडले. एक गाडी क्रॉस जातली एकल्याक रावचो पडटा, इतलें खणकुल आहा तें. आनी पडत जाल्यार शुअर पांय ना जाल्यार कितें तरी मोडटलें, इतलें आहा. बिझी रोड हो सकाळचो. कित्याक पळय आमचे सेंट थॉमसाची भुरगीं येता, गर्ल्स स्कूल येता, मागीर आमची सेकंडरी स्कॉल आहा आनी धाकटी भुरगीं येताय. सगळीं हिंगासान ट्रॅव्हल करताय. केदोहो रोड आहा तो पळया, अर्दो रोड काबार जाला. हो आसलो आतां 3 मीटर, तो जाला 1.5 मीटर, इतलें आहा तें. म्हणजे हिंगा कोण पडलो होणकुलाचो तुका फोटो आहा पळया आनी सांगाय मागीर कितें तें. आनी कोणूय मेलो जाल्यार कोण कितें करतलो? पडली जाल्यार हिंगा पडलें, खूब जाणां पडले. तेणें दाखयलो तुमकां पयलो दिपालीन फोटो आपलो फ्रॅक्चर जालो तो. पळय कशें कितें तें. एक ल्हानसो इन्सिडंट सांगता म्हाज्या बाबतीन जाला तो. हांव जस्ट गेट ओपन करून सकयल देंवताली आनी मोठी लॉबरां घातलेली. ओके, लॉबरांचेर हांवें पांय निकतो मात गेटीनसून सकयल काडला. म्हाजो पांय असो ट्विस्ट जालो की इट वॉज अ फ्रॅक्चर. 2 म्हयने हांव घरान उरली आनी कांयच ना, जस्ट बेड रेस्ट. आतां ही मातशी ल्हानशी कॅज्युअलिटी म्हणूं येता, मायनर फ्रॅक्चर जावं जालो म्हाजो हील. ऑपरेशनाचेर पडोंक ना, रेस्ट घेतलो आनी हांव हील जाली. पूण आतां फुडें आतां जून जालो स्टार्ट. आमची भुरगीं स्कूल बसीन वता. भितून कितलीं भुरगीं आसता. आमच्या दारांसून 4 बसी वता स्कूल व्हॅन्स. तितून खूब भुरगीं आसता. समज बाय चान्स मोठे हांगा सारखे गुणके पडल्या,
टॉस ट्विस्ट जाली जावं भुरगीं एका अर्दान पडलीं जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल, कोण घेता तेंचें कितें हें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता काय फाल्यां भुरग्यांक कितें जालें काय मागीर रडपाक येतलें. ऑलरेडी 2 म्हयने हांवें रडोन घरान काडला, कोणाक कांय पडलेलें ना. This is a case of gross negligence and a careless attitude of the authorities towards the people. They just don't care about us. They are not interested in us or our interest. Now, this road was dug up by the central government contractors, whoever the contract was given to, and for laying the underground electric cable. But they did such a horrible job while digging it. They kept us for a month or so. They gave us a lot of trouble. They dug up the place and we could not leave our houses for 2-3 days because they just dug up the road and left it like that. And finally, after that, they filled up the road. But while doing all this digging, one of the major consequences was that they have blocked all the traditional waterways, the ones to which the rainwater would go. They started the work in May, which is stupid actually. No one does work in May knowing that the monsoons are going to come. But they promised us that they would finish the work by the end of May, so that before the monsoon comes, the road and the soling everything would be done. But nothing happened. चवथी खातीर मातशें आतां कितें तरी करा रस्त्याक मातशें भायर भितून सोरोंक जाय न्हू भुरग्यांक. ही धाकटी भुरगीं आहा ते वाटेर रस्त्यार कोण वयतात तेन्ना तांकां त्रास जातात कळ्ळें. आनी त्रास जाल्यार तांकां पडली बिल्ली कितें कोण घेतलो रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळें. ओके. म्हाका सांग, हे रस्ते जे आसा पळय, ते पिड्ड्यार आसा पळय, केन्नाच्यान अशे त्रास सोंसचे पडटा हांगासल्या लोकल्सांक? जाल्यार मार्चान त्रास जातात. ओके. मार्चान खणलेलो मगो काडलेलो तेणें. आता अजूनही काय करूंक ना. पायपां फोडून उडयली, ती पासून आम्ही मेंटेन केली. केल्या ना आम्ही आमचे पयशे मोडून मेंटेन केले. सो तेंच्यांनी कितें करूंक जाय, ही माती पासून आम्ही घातली, आमकां चोडोंक मेळना, वयर चोडोंक मेळना. तेणे पासून बावड्यान खोरें घेवन आता दिपाली उलयला तुजी, तेणे आपणें खोरें घेवन खणलां आनी गाडी वयर काडपाक इतले त्रास जाता. सो तुमी कितें तरी करूंक जाय न्ही. कितलो तेंप दवरतली हूंय रस्ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. जुवारी फ्लायओव्हराचेर टॅक्सी आणि खासगी गाडी यांचे मदीं सोमारा भिरांकूळ अपघात घडलो. बरे म्हण बरे, दोगूय चालक सुरक्षीत आसात, पूण कारचे बरेच लुकसाण जाले. तशेंच थंय आशिल्लो वीज खांबो लेगीत इबाडलो. ह्या अपघाताक लागून कांय काळ येरादारी ठप्प जाली. पळयात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जे तरेन दोंगर कापून प्लॉट करपाचो सपाटो चालू आसा ते पळयल्यार सरकारी यंत्रणेन गंभीरतायेन आपले कर्तव्य करपाची गरज उप्रासल्या. अशा घडणुकांक लागून वायनाड सारकिल्ली स्थिती गोंयांत जावपाची भिरांत पाताळल्या. अडणे बाळ्ळी दोंगर कापणी जाल्ल्याची घडणूक पत्रकारांनी उक्ताडार हाडल्या उपरांत संबंधीत विभाग जागी जाल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते अण्णे आसात, अण्ण्या बाळ्ळे हांगा आसात. आनीक पयर आमी न्यूज केल्लो की फाटल्यान जे हिल कटींग जाले कडेन आसा आनी लोकांनी हिल कटींग करून जागो घेतला आनीक थंय घर बांदल्यात. आनी ही जी माती आसा ही आख्खी कोसळण जी आसा ही लोकांक घरांनी पावले कडेन आसा. परची पावसात जर लोकांनी घरां ही माती भरली आनी ही जेन्ना आमी दाखयले त्या टायमार आज पळयल्यार एक दिसा भितर जी ऑथॉरिटी आसा ही आख्खी ऑथॉरिटी TCP धरून जे डेप्टी कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस डिपार्टमेंट, MLA, हे तलाठी, पंचायतीचो सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळे ह्या जाग्यार आज पावले.
तेणी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी MLAन तांकां डायरेक्शन दिले कडेन आसा की हें जें हिल कटींग जालां हेजेर तुमी जे करपाक जाय तुमचे तरेन ते करचे, हेजेर FIR लॉन्च करचे आनी TCPकय सांगले कडेन आसा की तुमी हेजेर FIR लॉन्च करात आनी ह्या लोकांक रिलीफ दियात. कित्याक जर वायनाड सारको जर इन्सिडेंट जर हांगा घडलो जाल्यार जातलें कितें? लास्ट हांकां आमचे पयशे जे आसात ते ह्या बांदले त्या लोकांक दिवचे पडटले. मडगांवाक कितें जालें तें पळया तुमी. अशेंच करून बिल्डींग बांदून दिता आनी ती धड कोसळोन आख्खो दोंगर कोसळटा आनीक ते बिल्डींग डॅमेज करता. म्हणजे हांकां पयशे दिवपाचे कोणाले? लास्ट लोकाले. केपें मतदारसंघात कसलोच नाश खपोवन घेवचे ना. मुख्यमंत्र्याकडेन आमी उलयतले. केपेंचो आमदार आल्टन डिकोस्तान आपले मत मांडले. लागून गोंय तरी कोण ट्युरिस्ट येता म्हणून चलता आनी हें डिस्ट्रॅक्शन तरी चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान मुखार वचपाना. वी वोंट बी एबल टू सस्टेन. So I ask the Honorable Chief Minister and the TCP Minister, please instruct all your officials that this type of distraction shouldn't happen. And जावपायना. And I'm telling म्हगे मतदारसंघाचे ऑफिसर्स सांगता I won't हें खोपून घेवपाना. हांव सांगता तुका I have been very nice to all the departments, but henceforth कित्याक बाकी जाय ना आमदार चोडटा हेंचेर हांवें तें तसलें स्टँड घेतला. बट नाव इट इज हाय टायम that I have to be aggressive like that. So म्हाका दिसता henceforth आनी हांव तुमकांय सांगता पोत्तून समज एक ट्राक लय तरी मात वयली द कन्सर्न डिपार्टमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. तांकां सगळ्यांक सस्पेंड न्हू एक टायमार एक दोन पाट सांगता समतें डिसमीस करून उडोवपाचें. म्हगे मागणी आसून डिसमीस करपाक. आय एम टेलिंग यू ऑल कित्याक हें अशें करून जावपाना. लोकांक त्रास जावपाना. धंदो करपाक जाय. इट हॅज टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. एनवायरमेंट सेफ करून करपाक जाय. कोणा जाय ते पयशे कितू जाण करतले. एकले डेव्हलपर करतलो, भाटकार करतलो, तुगेले गोळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स पयशे घेतले आनी गोळे पॉलिटिशियन करतले. बट 96% लोक आहा तो त्रास जातले. सो आय फील दॅट शूड स्टॉप. आनी हांव ऑनरेबल TCP मिनिस्टरा कडेन उलयतलो की केप्यां मतदारसंघाक आमकां असलें डिस्ट्रॅक्शन नाका आनी आमी तर तें खुपून घेवपा न्हय. आणि समज जर हे कोसळले जाल्यार आमी आनी उरपाची येना. कित्याक हेजे पयलीं अशें कोसळ्ळे कित्याक रातीन उदक भरले, घरान उदक भरले आनी आमी न्हिदलेली ते आंगार उदक येयलें पळय तेन्ना आमकां कडेन उदक भरले. उठून पयलें सगळें उदक घरांतल्यान गेले पास जालें. आनी माती कशी येताली? माती वयल्यान ती कोसळ्ळी न्ही. दोंगर सगळं हिल कटींग केलें तेणी तेजी ती माती आनी दोंगर कोसळून तो येयलो भितर. आमचें तेन्ना खूब लुकसाण सुद्दां जालें. हेजे पयलीं कंप्लेन बी केल्ली? कंप्लेन आमी खूब कडेन कंप्लेन केली पण तेजो आमकां कांयच रिप्लाय असो दिवना. तेंच्यांनी कांयच मेळोंक ना आमकां. सगळे वगी रावले. मागीर करया म्हटलें. आमी हेजे पयलीं कितल्यो कंप्लेनी केल्यो त्यो सुद्दां कोणी कानार घेतले ना. तेका लागून आमी इतले वर्सां हे सगळे वर्सान वर्स उदक येता हांगा. वर्सान वर्स आमकां उदक ना जाता. जावं हांगा सगळी माती येता हांगा रोडार येता जावं घरान वयता. आमच्या आंगणांनी सगळ्या वयता. झाडां पेडां सुद्दां मरतात. आज मातशें रिलीफ मेळ्ळें तुमकां? आयज मातशें इतलें बरें दिसलें कित्याक सगळ्यांनी आमकां धीर दिलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. वास्को नागरिक आणि पोलिसांनी सप्ताह उत्सवा वेळार बेपत्ता 3 वर्सां पिरायेच्या मानकुले चलयेक तिच्या फॅमिली कडेन मेळोवन दिले. वास्को सप्ताह उत्सवा वेळार 3 वर्सां पिरायेची मानकुली चली बेपत्ता जाली. थळावे आणि पुलिसांनी बेगोबेग केल्ल्या कारवाईक लागून ते भुरगे आपल्या कुटुंबा कडेन सुरक्षीतपणान परत पावले. सप्तकाच्या फेरयेत शेणिल्ले भुरगे थळाव्यांक सांपडले. थळाव्यांनी ताकतिकेन अधिकाऱ्यांक कळयले. आवय बापाय कडेन भुरग्यांक पावयले. सप्ताक खूब गर्दी आसता. सो थंय कितें जाता थंय जी ल्हान भुरगीं येतात ती एकदां आवय बापायचो हात सुट्टा, गर्देन मिसींग जातात. मागीर तांचे आवय बापूय पुलीस आमचो थंय आउटपोस्ट जाल्लो आहा खंय दामोदर टेंपला सायडीन. सो तांचे आवय बापूय थंय आमची मला कंप्लेन दिवपाक येतात. मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात तांची कितें डिटेल्स भुरग्याचे फोटो बिटो कितें आहा ते घेतात. सो काल एकच अशें एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख तें दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी. सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा सो ताका ते थंय मेळ्ळें आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें. सो आमचो पुलीस आशिल्लो तो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो. सो ताजी पयलीं ताची आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं. सो अकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगे पळय आहा ते तांच्या कडेन हँड ओवर केलें. सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्ताहाची फेरी चलता. तातूंत भितर एक कमीत कमी 15 ते 16 अशी ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years
अशी मिसींग जाली तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाली फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँडओवर केली. काल 18 तारखेक की हांव सकाळी सप्तक भोंवता राती आनी हांव 11:15 जाली की एक लापासून देवळा कडेन एक चली एकटेच भोंवता हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना आनी वचून ताका आमी विचारलें हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें गेलें ताका उलोवपाक जायना त्या म्हाका दिसता 2-2.5 वर्साचे आसतले. सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस. सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पुलीस सो ताका आमी विचारलें ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा तुमी मातशें चॅक करा म्हणून पळय. सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलें ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां 11:15 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो आलिया आलिया अशें कितें म्हणपाक लागलो तो. सो ते चली वचनाहले ताका रिएक्शन दिना सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी मागीर पळयात ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायलार जाल्यार तो म्हणून फोटो ना मोबायलाचेर. सो मागीर ताणें आवयक फोन मारून सांगलें तुजो फोटो धाड आनी हें कर आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली मोबायलार दाखयलो आनी तेजे कडेन गेले ते. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि मुजैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयज सुताची पुनव म्हळ्यार रक्षाबंधन. भाव भयणींच्या नात्यांचो एक उमेदीचो खीण. पळयात गोंयांत मनयल्ली नारळी पौर्णिमा रक्षाबंधनाचे उमेदीचे खीण. Next year onwards, it is a BSc, it is a degree course in fisheries. हो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा जेणे करून फिशिंग ह्या हातूंतल्यान बी ग्रॅज्युएशन भुरगे गोंयचे जावचे. आतां पर्यंत फक्त आमचे एक 4-5 भुरगे गोंया भायर वता तांकां सपोर्टूय आमी करता जे डिग्री कोर्स शिकपाक वता तांकां. कारण ह्या हातूंतल्यान न्यू टॅक्नॉलॉजी आनी फुडें आमी पळयता की पुराय कोस्टल बेल्टाक अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जायत आसा. आमी विचार करता की गोंयांत अशाय पद्दतीचो कोर्स इन फ्युचर सुरवात जावचो. आणि सम्राट क्लब नागोलीच्या वतीन सगळे जे क्लबाचे मेंबर्स आसा लेडीज मेंबर्स जेंट्स मेंबर तेंच्यांनी आयज काणकोण हांगासर जे मिलिटरी कॅम्प आसा थंयसर रक्षाबंधनाचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. ये जो पर्व है रक्षाबंधन का सैनिकों के लिए आज के दिन राखी पूरे देश की रक्षा के लिए बंधवाई जाती है.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. या सप्तकाच्या शेवटाक पुराय गोंयांत पावस उणो जाला. बंगालाच्या उपसागराचेर सध्या खर जावपी चक्रीवादळाक लागून ढगाळ परिस्थिती चड प्रमाणात आसा, जाका लागून पुराय वाठारांतल्या हवामानाचेर परिणाम जाला. वास्को नागरिक आनी पुलिसांनी सप्तास उत्सवा वेळार बेपत्ता 3 वर्सां पिरायेच्या मानकुले चलयेक तिच्या फामिली कडेन मेळोवन दिले. वास्को सप्ताह उत्सवा वेळार 3 वर्सां पिरायेची मानकुली चली बेपत्ता जाली. थळावे आनी पुलिसांनी बेगोबेग केल्ल्या कारवाईक लागून ते भुरगे आपल्या कुटुंबा कडेन सुरक्षीतपणान परत पावले. सप्तकाच्या फेरयेत शेणिल्ले भुरगे थळाव्यांक सांपडले. थळाव्यांनी ताकतिकेन अधिकाऱ्यांक कळयले. आवय बापाय कडेन भुरग्यांक पावयले. सप्ताक खूब गर्दी आसता. सो थंय कितें जाता, थंय जी ल्हान भुरगीं येतात ती एकदां आवय बापायचो हात सुट्टा, गर्देन मिसींग जातात. मागीर तांचे आवय बापूय पुलीस आमचो थंय आउटपोस्ट घाल्लो आहा खंय दामोदर टेंपला सायडीन. सो तांचे आवय बापूय थंय आमची मला कंप्लेन दिवपाक येतात. मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात, तांची कितें डिटेल्स भुरग्याच्या फोटो बिटो कितें आहा ते घेतात. सो काल एकच अशें एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख, तें दिसता ताचे आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो, ताचो हात सोडून ना जाले गर्दी. सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा, सो ताका ते थंय मेळ्ळें आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें. सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो. सो ताजे पयलीं ताजे आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं. सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगे पळय आहा ते तांच्या कडेन हँड ओवर केलें. सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्ताहाची फेरी चलता. तातूंत भितर एक कमीत कमी 15 ते 16 अशी ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years अशी मिसींग जाल्ली. तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली. मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाल्ली फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँड ओवर केली. काल 18 तारखेक की हांव सकाळी सप्तक भोंवता राती आनी हांव 11:15 जाली की एक लापासून देवळा कडेन एक चली एकटेच भोंवता, हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना. आनी वचून ताका आमी विचारलें, हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें हें गेलें. ताका उलोवपाक जायना, त्या म्हाका दिसता 2-2.5 वर्साचे आसतले. सो आमी फोलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस. सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पुलीस. सो ताका आमी विचारलें, ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा, तुमी मातशें चॅक करा म्हणून पळय. सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलो ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां. 11:15 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो, आली आली अशें कितें म्हणपाक लागलो. सो ते चली वचना ताका रिएक्शन दिना जाली. सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी ताजे पळयात. ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायलार जाल्यार. तो म्हणलो फोटो ना मोबायलाचेर. सो मागीर तेणें आवयक फोन मारून सांगलें तुजो फोटो धाड आनी हें कर. आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां. मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी एक बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली, मोबायलार दाखयलो आनी तेजे कडेन गेले ते. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.